Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. सॅम्युएलाच्या पहिल्या पुस्तकाची सुरुवात. रामाथाय गांवांत सुफितांच्या कुळांतलो कोण एकलो दादलो आसलो तो इफ्राहिमाच्या दोंगरी गांवांत रावतालो. ताचें नांव इल्कान. तो जेरोहामाचो पूत. हो इलियाहाचो पूत. इलिहू तोहूचो पूत. तोहू सुफाचो पूत आनी हो गांवांत इफ्राहिमाचो. ताका दोगी बायलो आसल्यो. एकेचें नांव आन्ना आनी दुसरेचें पेन्निना. पेन्निनाक भुरगीं आसलीं पूण आन्नाक नासलीं. तांचो घोरकार वर्साच्या वर्सा दोलबारांच्या सर्बेस्पराक भोजूंक आनी योद्न भेटोवंक आपल्या नोकरांतावन सिलो दोंगरार वेतालो. थंय एलीचे दोग पूत ओफनी आनी फिनेयास सर्वेस्पराचे यादनीक कशे ताची सेवा करताले. आपलो योद्न भेटयतालो त्या दिसा इल्कान पेनिनाक आनी तिच्या भुरग्यांक ह्या योद्नांतले जायते वांटे दितालो. पूण जरूय तो आन्नांचो चड मोग करी तरूय तो तिका एकूच वांटो दितालो. कित्याक सर्वेस्परान तिका भुरगें दिवंक नासलें. आन्नाक सर्वेस्परान भुरगें दिवंक ना देखून तिची विरोधी तिका किकोंत करूंक बोगोर बोगोर तिका सोतायताली. आनी अशें वर्साचे वर्सा घडतालें. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत वेतात तितलेय फावटी अशी ती आन्नाक सोतायताली. ह्या पासत आन्ना रडताली आनी कांय जेय खायनासली. तेन्ना इल्कानान तिच्या पोतीन तिका म्हणलें, आन्ना, तूं कित्याक रडताय आनी कित्याक जेय खायनाय? इतली खोंतीन तूं कित्याक बुडल्याय? 10 भुरग्यां परोस हांव तुका चड न्हय? देवाचें उतर हें. आमचो जबाब दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलों? सर्वेस्पराचें नांव घेवन सडवणेचें पात्र उबारतलों. जबाब दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. सोबे माजार सगळे ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवणो पाळतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणात तुज्या मार्गा बिदी मोदें जेरुसल्या सोबे माजार सगळे ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवणो पाळतलो. जबाब दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. उद्गार. जेजू म्हणटा, काळ भोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात.
मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुवांवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ भरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. एकदां तो गालिलियाच्या दर्याचे देगेच्यान चलून वेतालो. त्या दर्यांत शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे जाळां मारताले, कित्याक ते खारवी आसले. तांकां ताणें देखलें आनी जेजून तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरता तसले खारवी करतलो. आनी रोखडेच ते जाळां थंयच सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय थावन मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव होड्यार आपल्यो रांपणी सारक्यो करताले ते ताणें देखले आनी रोखडेच तांकां आपयले. आनी जेबेदेवाक आपल्या बापायक भाड्याक लायलोल्या मानाया बराबर होड्यार सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. नियाळ आनी रोखडेच ते ताच्या फाटल्यान गेले. मार्कू 1:18. नियाळाक आधार. आयचे पयलें वाचप आमकां साम्युएलाच्या आवय बापायची वळख दिता. आपणाक उणेपण आसतना, दुसरी आपणाक केडटाना, आना साम्युएलाची आवय खालतिकायेन आनी विस्वाशीपणान देवाक भोजूंक देव मंदिरांत वेताली. तिची खालतिकाय आनी विस्वाशीपण देवा मुखार तिका व्हड करता. तिच्या मागण्यांक जाप मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू चौगांक खारव्यांक आपयता, जांकां चड शिकोवप नासलें. आनी हे मनीस तेच घडये सगळे खालतिकायेन कांयच न्हयकारून आसतना आपलें आदलें जिवीत, आपलो वावर धंदो सोडून ताचे फाटल्यान वेतात. ह्यो दोनूय घडण्यो आमकां आमच्या जिविताचेर नदर घालपाक उलो करतात. पयले सुवातेर खालतिकाय, जेन्ना खालतिकायेन आमी देवा मुखार आमचें मागणें उबारता, तेन्ना देव आपूण जावन आमकां आपलें बरेंपण अणभवूंक दिता. दुसरे सुवातेर उक्तेपण, जेन्ना आमी देवाची खुशी मानून घेता आनी ताका होयकार दिता, आमी आमचेच जिवीत न्हवसरता. आदल्या परस अदीक मोलाचें वो सोबीत तें जाता. आमी आमकांच विचार करुया. आमी आसां उक्तीं जेजूच्या उल्याक, खालतिकायेन आनी उक्तेपणान जेजूचो वावर आनी ताचें उतर परगटूंक आमच्याच तशें दुसऱ्यांच्या जिवितांत भोव मोगाळ बापा तुज्या उल्याक उक्तीं जावन ही खुशी आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक, आमी वावरूंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev baren koro.